ओके, आम्ही सध्या सांतिनीज जंक्शना कडल्यान जो रस्तो कला अकॅडमी कडेन येता थंयसर आसा आनी म्हाका दिसता हालीं काय ते पयलीं किंवा गव्हर्मेंट जो आसा गोवा गव्हर्मेंट तो सगळे कडेन डेकोरेशन करपाची उमेद आसा काय कितें असो एक प्रश्न चिन्ह उबो जाता. कारण हांगा जर खूब लायटी घातल्या. आतां लायट म्हटल्या उपरांत हांव पयलीं क्लॅरिफाय करपाक सोदता की हे ज्यो ट्राफीक लायट्स सिग्नल्स आसा ते लायटी बद्दल उलयता आनी कित्याक उलयता हो एक मोठो प्रश्न चिन्ह आसा. जेन्ना आमी टॅक्स भरता न्ही गव्हर्मेंटाक खंयच्या तरेचो टॅक्स भरता तेन्ना एक गोश्ट जो टॅक्साचो वापर आहा तो लोकांक खातीर परत समाजा खातीर जावपाक जाय. हे प्रत्येकान पयलीं लक्षात घेवपाक जाय की आमी टॅक्स जो गव्हर्मेंटाक दिता गव्हर्मेंट पण परत वापर करपाक जाय. पूण तेजो मिसयूज गैरवापर किंवा खंयचे तरी आनीक वेस्टर्न इंट्रस्टा खातीर वापर जाता जाल्यार ताजेर प्रश्न परत परत येवपाकूच जाय. फॉर एग्जाम्पल हांगासर आमी पळोवपाक शकता हे सिग्नल एक जो सिग्नल आसा हांगासर म्हाज्या तुमी फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता. एक सिग्नल आसा तेच्या सायडीक तेच्या फाटल्यान आनी एक सिग्नल लायट आसा ती तितली जालीच. पूण तेच्या जर रस्त्याच्या पलीकडे जो आसा थंयसर आनीक 2 सिग्नल्स दिश्टी पडटा आमकां. म्हणजे एकट्याक समजा तूं सांतिनीच्यान सिग्नला कडल्यान सांतिनी सिग्नला कडल्यान कला अकॅडमी कडेन जर येतलो जाल्यार एकट्याक 4 सिग्नलां दिश्टी पडटा. मुळात जर दोनूय जरी म्हटली की हांगासर समजा एका फाटल्यान एक आसा ते कोणा खातीर घातले काय आनी ही जर चूक जाल्या जाल्यार कोणा खातीर चूक जाल्या आनी ताका अकाउंटेबल कित्याक धरचो न्ही. सीएम स्वता होम मिनिस्टर आसा आनी ट्राफीक जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुरळीत ट्राफीक आसपाक जाय. पूण ते ट्राफीक सुरळीत करतना अशा तरेचो गैरवापर पयशांचो जावपाक जायना म्हणून. कारण हांगासर खूबदां सीएमूय येवन गेले आसतले तशेंच जायते ऑफिसरूय येवन गेले आसतले. पूण ही नक्की जिम्मेदारी कोणाची आशिल्ली आनी तुमकां हे सगळे पिक्चर्स कितले सिग्नल्स आसा ते दाखयता. फक्त हे जाले कला अकॅडमी जंक्शन अशे बाकीच्या जंक्शनाचेर सुद्दां 2-2, 3-3 जे पोल्स आसा ते घातले. एका फाटल्यान एक अशे पोल सिग्नल सायनेज म्हणजे जो सिग्नल पोल आसा सिग्नलाचे लायटीचे जे पोल आसा ते घातलेले आसा आनी ते पयशे वेस्ट जाल्या. वेस्ट अक्षरशः वेस्ट जाल्या. कारण एका फाटल्यान एक घातला. हाजें नेमकें कारण कितें तें कळना किंवा स्वताचेर विश्वास ना. एक चलचो ना दुसरो चलतलो कितें कारण आसा कांयच समजना. पूण हांगासर लोक येवन कन्फ्यूज नक्की जातले की आपूण खंयची लायट पळोवपाची. हांगासर एक आसा 2 आसा आनी फाटल्यान आनीक 2 आसा जे तुमकां हांव दाखोवपाक सोदता. मातशें आमच्या कॅमेरामॅनाक सांगता आमच्या फुडें येवन जे फाटल्यान आनीक 2 आसा जे सांतिनीच्यान येताना आमकां दिश्टी पडटा कला अकॅडमी कडेन. प्लस हे 2 आसा. सो खंयचे नेमके आनी हे सगळे डायरेक्शनान म्हणजे फक्त सांतिनीच्यान येताना अशें न्ही प्रत्येक डायरेक्शनान जेन्ना तूं येता तेन्ना तुका 2 ते 4 हांगासर सिग्नल दिश्टी पडटा. सो कन्फ्यूज पयलीं जातलो. तेज्या भायर हे पयशे वेस्ट कशे जाले कोणाच्या निदर्शनान वेस्ट जाल्या हे सुद्दां म्हत्वाचें आसा. सो हे पळोवपाक जाय आनी हाजेर लक्ष घालपाक जाय एक गोश्ट. आनी अशा तरेचो पयसो वेस्ट जावपाक जाय आनी ताका अकाउंटेबल कोण आसा हे म्हाका दिसता ओपन जावपाक जाय की कोणाच्या चुकीन हे जालां तें. ओके जंक्शना कडल्यान जे डेल्फिनोज जंक्शन आसा थंय आयला म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता एकीच कडेन 2 सिग्नलां दिश्टी पडटा. हाची गरज कितें आशिल्ली काय. समजा एक घातला आनी रोखडेच दुसरे घातले खंयचे तरी कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो करून दिवपाचो प्रयत्न हांगासर चल्ला. हो एक मोठो प्रश्न चिन्ह उबो जाता अशा तरेचो. म्हाज्या फाटल्यान तुमी लागच्यान पळोवपाक शकता. तुमी जर आमचे कॅमेरामॅन आसा जाल्यार हांगासर एकीच कडेन 2 सिग्नल्स आसा. म्हाका दिसता एक चलना आनी कितें जालां तशेंच सेम 4य वाटेंतल्यान सेम तरेच्यो सिच्युएशन हांगासर आसा. 3 वाटेंतल्यान हांगासर जेन्ना डेल्फिनोज सर्कला कडेन जेन्ना जंक्शना कडेन जेन्ना येता तेन्ना. सो खरेंच खूब डावट मारता की इतलो पयसो जो वेस्ट जाला तो जनतेचो आसा हो कोणाच्या फायद्या खातीर वेस्ट जाला काय. सध्या आसा ओ कोकेरो सर्कला कडेन आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता अशीच सिग्नल्स आसा जी म्हाका दिसता विनाकारण हांगासर ही सिग्नल्स घातलेली आसा. आनी सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट म्हळ्यार एका जाग्याचेर 3-3 सिग्नलां दिश्टी पडटा. आमी ताजें तुमकां सारकें एग्जॅक्ट लोकेशनूय दाखयता. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ती सिग्नल चलना सद्याक आसा ती आनी ताच्या फाटल्यान आनी एक सिग्नल जे चलता. अशे 3-3 तरेची सिग्नलां 4य वाटेनी हांगासर घातलेली आसा. हो पयसो कोणाचो हो म्हत्वाचो एक प्रश्न आसा आनी ताजेर म्हाका दिसता इन्क्वायरी फक्त हे ओ कोकेरो सर्कल जंक्शन न्ही जाल्यार पणजेचे अशे जंक्शन्स आसा जे बाकीचे जंक्शन्स आसा थंयसर सुद्दां जायत्या जाग्यांचेर आमी पळयतात की विनाकारण एक्स्ट्रा सिग्नल्स घातलेली आसा. सो हाजेर लक्ष घालप आनी इन्क्वायरी जावप भरपूर गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. कारण हो जनतेचो पयसो आसा तो म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी मिसयूज जाता. आमी पळोवपाक शकता. म्हाका कॅमेरामॅनाक सांगपाक सोदता हो एक जो फर्स्ट आमच्या फुड्यान आसा तो पयलो जो लायट आसा जे सिग्नल आसा ताज्या मागीर म्हाज्या फाटल्यान हे जे दिसता ते लायट्स हांगासर म्हणजे सिग्नल घातलेले आहा. तेज्या फाटल्यान आनी एक सिग्नल तुमकां दिश्टी पडटा जे पेट्टा सद्याक. सो 3 सिग्नल हांगासर एकट्याक समजोवपा खातीर घातलेले आसा. तशेंच हे 4य वाटेन सेम तरेची परिस्थिती आसा. बाकीच्या जंक्शनाचेर अशीच परिस्थिती आसा. सो
डेफिनेटली कोणी तरी भायर येवन हाजें रिजन सांगपाक जाय की अशी सिग्नलां इतली कित्याक घातलेली आसा ती. कारण आमी जाय त्या स्टेटींनी वयता तेन्ना इतली सिग्नलां आमकां दिश्टी पडना. खूब कमी सिग्नलां, एक सिग्नल आसता जेणे प्रॉपर जे लायल्लें आसता. सो जंय गरज ना थंय अशी सिग्नलां आमकां दिश्टी पडटा. सो हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय समजा कोण चुकला जाल्यार. आनी आमी डेफिनेटली अशा तरेच्यो गोश्टी आनी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले.